मंगलम. आज पर्तगाळ मठ आमचे परमपूज्य स्वामीजीचे आशीर्वाद घेवपाक मुद्दाम आयिल्ले हांव आनी आमची मिसीस. पर्तगाळ इतकर ज्या प्रकारान स्वामीजीच्या आशिर्वादान आनी तांच्या विचारधारान ज्या तरेन पर्तगाळ मठ व्यवस्था बाकीच्या मठाची संकल्पना जी बदलून आमचे देव रामाची एक भव्य मुर्ती जी स्थापना जाली तातूंत एक मनाक खूब आनंद जाता की हांगा येतकरूय स्वामीजीचे आशिर्वादूय घेता आसतना आज श्रावणाचो पयलो दीस चतुर्मासा वेळार आज ह्या वर्सा स्वामीजी हांगा गोंयांत आमचे काणकोण आसात आनी आमच्या हिंदू धर्मान श्रावण पायता आसतना चतुर्मास आसतना स्वामीजीचो आशिर्वाद घेवप हाच्या पेक्षा आनी कितें आनंद आसतलो. ताचे खातीर आज मुद्दाम आमी स्वामीजीचे पाद्यपुजा तशेंच आशिर्वाद घेवपाक हांगा आयिल्ले. ह्या प्रकल्पान ज्या तरेन पूर्ण गोंय न्ही तर पूर्ण देशभर ज्या तरेन आज आमच्या मठाचे चर्चा जाता विचार जाता तातूंत एक आमी स्पिरिच्युअल जेन्ना म्हणटा आध्यात्मीक तातूंतल्यान पर्यटन मंत्री जाल्ल्या खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयची खरी वळख जी आमी परशुराम भुमी म्हणटात ताची गोंयची खरी वळख ह्या माध्यमांतल्यान जाता. थोडे विचार आमी गोंय सरकारान एकादश तीर्थ जावं 11 देवळां नॉर्थ टू सावथ आमी जे आज 11 देवळांची 100 वर्सां वयर आसा तांचे आज लोकां फुडें जेन्ना मांडलां की गोंय एक देवभूमी गोंय गोभूमी तेन्ना ह्या तातूंतल्यान एक पर्यटन स्थानूय तयार जाल्लें आसा जातूंतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिजम जे फुडल्या पिढीक जे आमकां प्रमोट करपाक जाय तांकां फुडें विचार व्हरता हे कल्चर तांकां दिवपाक जाय ही संस्कृती तांचे भितर येवन तांणी एक संस्कार घेवन फुडें वचपाक जाय. तातूंतल्यान म्हाका दिसता मठाचे खुबशे हातूंत स्वामीजींचे हातभार आसा तांचो आशिर्वाद आसा तांचे आशिर्वाद घेवनूच आमी फुडें वतात आनी ताच्या खातीर आज आयिल्ल्या हातून सगळे मठाचे कमिटीचे अध्यक्ष बाकीचे मेंबर जे परिश्रम घेतात की ह्या जाग्याची वास्तू सांबाळून स्वामीक जाय तशें करपाक तांकांय श्रावणाची तशीच चतुर्मासाची शुभेच्छा दिता अमृतरूपा सोपयता. जय श्रीराम. मंगलम.